प्रितीच्या भाव भयणानो, भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेजेनांत वांटो घेता आसतना आयचे दुसऱ्या दिसाक एक अर्थाभरीत विशय सोंसणीकाये वरवीं जेजूंत रिगून रावया आमचे मुखार दवरलेलो आसा. आनी हो नियाळ फुडें व्हरता जाल्यार ह्या विशयाचेर आमी आयज लक्ष घालता जाल्यार एक घडणी जी हांवें वाचलेली ती तुमचे मुखार दवरता. ही घडणी एके उस्तुरीची, सोंसणीकायेन बोल्लेल्या उस्तुरीची. कितें घडटा तें अशें, तिका एक गोरकार आसता आनी हो गोरकार आपणाचे बायलेक सदांच दुबावतालो. कितेंय ती करी, कोणाचे लागीं ती उलय, सदांच ताच्या मनान दुबाव भितर सोदताले. तांच्या एकवटाक एक चेडो भुरगो जल्मता आनी तेन्नाय ताच्या मनान दुबाव येता. ओ म्हजो पूत काय, ओ तूं आनी कोणाचे बरें वचून ह्या भुरग्याक तुवें जल्मांत हाडला काय, असले साबार प्रश्न ताचे मुखार येताले. परतून परतून आपणाचे गोरकानीच्या विस्वाशीपणाचेर प्रश्न तो करतालो. आनी तेन्ना ही बावडी ओस्तोरी सोंसणीकायेन हें सगळें सोंसता, कांयच ताका म्हणिना, रागान जबाब दिना. एक दीस सायडीन आसलेल्या एका याज्ञिकाक ती भेटता आनी ह्या याज्ञिकाक ते सगळें सांगता, पळय हे भाशेन म्हजें जिवीत आसा, तुजे लागीं कितेंय करूंक जाता, देवा लागीं मागोन म्हाका आदार दिवंक जाता जाल्यार तूं मातशें कर. आनी हो याज्ञीक ताच्या घरा वेता, ते उस्तुरेच्या घरा वेता. घरा वचून त्या दादल्या लागीं उलोवंक लागता. तरी आसतना हो रागान बोल्लोलो दादलो, हो बापूय आपणाच्या पुताक मानून घेवंक कधीच तयार आसना. आनी शेवटी तो याज्ञीक त्या बाळकाक, 3 ते 4 म्हयन्याच्या बाळकाक आपणाच्या खांक्यांत घेता आनी त्या बाळकाक सांगता, तुज्या बापायक सांग तूं कोणाचो पूत तो. टेल युअर फादर दॅट यू आर हीज सन. आनी मोगाळ भाव भयणो, आमी जाणाव 3 ते 4 वर्सांचे म्हयन्याचें भुरगें जाप काडचें ना म्हणून. तरी आसतना त्या दिसा तो चेडो भुरगो, हो 3 ते 4 म्हयन्याचो चेडो भुरगो उलयता आनी आपणाच्या बापायक सांगता, यू आर माय फादर. आपणाच्या बापायक पळयता आनी म्हणटा, तूं म्हजो बापूय. आनी हो बापूय रडूंक लागता. मिलाग्र घडटा. मिलाग्र न्हय, तो चेडो उलयता ती, पूण मिलाग्र ती सोंसणीकायेन आसलेल्या वस्तुरेक आपणाचो गोरकार परतून मेळटा. मोगाळ भाव भयणो, काणी तुमच्या मुखार दवरल्या. ही काणी सोत वो ही काणी फोट तें तुमी म्हाका सांगचें. काणी तुमच्या मुखार दवरल्या. ही काणी सोत वो ही काणी फोट, ओ फिक्शनल स्टोरी, हें तुमी म्हाका आतां सांगचें. काणी स्वताची ओ काणी फोटीची? ओ बिस्ती आहा ते पुस्तकार बरयलेली. कितें दिसता? स्वताची. मोगाळ भाव भयणो, स्वताची. आमी म्हणटात भाग्यवंत आंतोनीच्यो 13 मिलाग्र्यो सुबेज आसतल्यो, सोबार्ताच्यो मिलाग्र्यो आमच्याय जिवितांत घडल्यात. पूण त्या 13 मिलाग्री मदें ही एक मिलाग्र वर्तता. तो याज्ञीक आनी दुसरो कोणूच न्हय, पूण तो याज्ञीक भाग्यवंत आंतोन वर्तता. त्या भुरग्याक सांगता, तुज्या बापायक सांग तूं कोणाचो पूत तो. आनी हो ल्हान सुपुल्लो 3 ते 4 म्हयन्याचो भुरगो उलोवन म्हणटा, तूं म्हजो बापूय. खऱ्यांनीच मिलाग्र घडटा. खऱ्यांनीच मिलाग्र घडटा. मोगाळ भाव भयणो, पयल्या वाचपान आनी शुभ वर्तमानान असल्याच सोंसणीकायेची खबर आमकां मेळटा. भाग्यवंत पावलू बोणकुणींत आसा आनी बोणकुणींत जावन तिमोथाक तो चीट बरयता, सोंसणीकायेची चीट. तो सांगिना ताका आपूण निराशीपणान बोल्ला, आपणा लागीं कांयच करूंक जायना आतां. ना, सोंसणीकायेन बरयता कितें तुवें करूंक जाय, बोरवोशाची चीट ती. मोगाळ भाव भयणो, भाग्यवंत पावलून म्हणूंक जातालें, हांव बोणकुणींत आसा, निराशीपणान बोल्ला. ना, भाग्यवंत पावलू जेजू सोवे रिगून आसलेलो मनीस आनी हाकाच लागून तो ही चीट तिमोथाक बरयता. ताका सांगता, पळय, मोगान जिवीत सार, आपदमवणेन जिवीत सार, आनी तेन्ना तुंवूय जेजू सोवे रिगूंक पावतलो. सोंसणीकायेन जिवीत सारल्यार तुंवूय जेजू सोवे रिगून रावंक पावतलो. जाल्यार शुभ वर्तमानाकूय असलीच एक ओस्तोरीची खबर, विधवेची खबर
जेजूच्या काळार विधवांक ओ विधवे उस्तुरेंक चड मान नासलोलो, तरी आसतना ही विधवा उस्तुरी आमकां सोंसणीकाय कशी दवरची तें शिकयता. ही विधवा उस्तुरेक मान आसूंक ना, तरी आसतना सोंसणीकायेचें जिवीत कसलें जावचें हें तें आयज आमकां शिकयता. नितीदाराशी वेता ती, ताका सांगता पळय म्हजी एक केस आसा, तुवें सुटावी करूंक जाय. आनी हो नितीदार ना म्हूण ताका मनशाचो ना म्हूण देवाची भिरांत आसलेली, तरी आसतना परतून परतून ही उस्तुरी येता, परतून परतून आपणाचें मागणें ती आपल्या मुखार दवरता. कितली सोंसणीकाय ते उस्तुरेक आसूंक ना जाय. परतून परतून जाणा ती ताचो जबाब न्हयकारान जातलो, जाणा ती ताचो जबाब न्हयकारान जातलो, तरी आसतना वेता, तरी आसतना वेता. मोगाळ भाव भयणो, आयज ही विधवा उस्तुरी भाग्यवंत आंतोनीची मिलाग्र आमकां कितें शिकयता ताचेर 2 संदेश आमी घेवया आनी आमच्या जिविताक आमी लावूंक जाता जाल्यार दुबावविरेंत लावया. सोंसणीकाये वरवीं आमी जेजू सवें रिगूंक रावन पावतल्या. आनी हे 2 संदेश मोगाळ भाव भयणो, पयलो संदेश सोंसणीकाय पेल्या सवें आनी दुसरो संदेश सोंसणीकाय देवा सवें. मोगाळ भाव भयणो, आयच्या संवसारांत राग वाडत आसा, झुजां वाडत आसात. कित्याक लागून? कित्याक ह्या आयच्या संदर्भान राग आमकां सगल्यांक येता. कित्याक तो दुसरो मनीस म्हज्या मना प्रमाणे बसना म्हणून, तो दुसरो मनीस म्हाका जाय ते भाशेन वागना देखून हें पयलें व्हरतें कॉज आमकां राग येवंक. म्हजी गोरकान म्हाका जाय ते भाशेन वागना, म्हजीं भुरगीं म्हाका जाय ते भाशेन वागना, म्हजी शेजारी हांव कितें चिंता ते भाशेन चिंतिना. आनी ताका लागून ही सोंसणीकाय उणें जायत वेता. मोगाळ भाव भयणो, सुरवातेच्या उतरांनीच आमकां मेळ्ळा, देव आमचो रोचणार, आमचो सांबाळणार. आमकां सगल्यांक हांगा बसून आसतल्यांक ताणें रोचल्यांत, आनी ताणें रोचल्यांत जाल्यार आमी सगळीं ताची रोचना बरी रोचना, बरी रोचना वेगवेगळे भाशेन आमी कोणूच मनीस हांगा बसतलो एक सारको न्हय. वी आर ऑल डिफरंट, बट इन दीस डायवर्सिटी लायज अ युनिटी. आमी वेगळीं तरी आसतना भुरगीं त्याच देवाची. ताका लागून मोगाळ भाव भयणो, हें चिंतप भायर काडूंक गरजेचें. घडये तो मनीस म्हज्या मना प्रमाणे बसना, आसूं दी, आसूं दी, सगळीं म्हज्या मना प्रमाणे कशीं बसतलीं? हाव वील दी अदर पर्सन थिंक लायक मी? आनी हें चिंतप जर हांव कुशीन दवरतां, सोंसणीकाय म्हज्या पेल्या सवें हांव दाखोळ करतां. ते उस्तुरेनूय म्हणोंक जातालें, भाग्यवंत आंतोनीच्या मिलाग्रींतल्या उस्तुरेन म्हणोंक जातालें, म्हज्या गोरकाराक हांव सोडून दितलीं, सदांच म्हाका तूं दुबावता, वच, हांव म्हज्या घरा वेतां. ना, सोंसणीकायेन बोल्लोली उस्तुरी, सोंसणीकाय पेल्या सवें. दुसरो संदेश मोगाळ भाव भयणो, सोंसणीकाय देवा सवें, सोंसणीकाय देवा सवें. आयच्या ह्या फास्ट संवसारांत सगळें जें एका बटनांनीच जाता. तूं एक बटन मार, तुका जेवण घरा लागीं येतलें. तूं एक बटन मार, तुजें ट्रान्झॅक्शन जातलें. असल्या समाजांत आमी देवाकूय हे फाशींत घातलेलो दिश्टी पडटा. देवा लागीं हांव मागतां, देव म्हाका जबाब दिना. भाग्यवंत आंतोनी लागीं हांव त्रेजनांत वांटो घेतां, ताचे लागीं मागतां, तरी पूण म्हज्या मागण्यांक फळ मेळना. पिडा म्हज्या घरांतूच आसा, म्हजे कोश्ट वाडत आसात. मोगाळ भाव भयणो, देवाक खबर आसा तुज्या मागण्यांक जबाब केन्ना दिवचो तो, आनी तुज्या फायद्याक जाल्यार तुका दिवचें हेंवूय ताका खबर आसा. कित्याक आमी सगळीं त्याच देवाचीं भुरगीं. मोगाळ भाव भयणो, ताका लागून सोंसणीकाय पेल्या सवें आनी सोंसणीकाय देवा सवें गरजेचें. कितलेय निराश म्हूण आमच्या जिवितांत भितर सरूं, कितलेय कोश्ट आमच्या जिवितांत भितर सरूं, कितली पिडा आमच्या जिवितांत भितर सरूं, एक सदांच उगडास धरुया आनी ताचेर हो नियाळ सोंपोवया. मोगाळ भाव भयणो, डू नॉट टेल युअर प्रॉब्लम्स or do not tell your God how great are your problems. Do not tell your God how great are your problems, but tell your problem how great is your God. तुझ्या देवाक सांगू नाका तुझे कोश्ट, तुझी पिडा
कितली व्हडली ती, पूण तुज्या कोश्टांक, तुज्या दुमाळ्यांक, तुज्या प्रश्नांक सांग तुजो देव कितलो व्हरतो तो. आयज हीच कृपा आमकां दुरेकल्याक मागून घेवया. सोंसणीकायेन पेल्या सोवें एकामेका सोवें आनी सोंसणीकायेन देवा सोवें आमी वाडूंक ह्या मिसान बाग्योंत आंतोनीचे मजतीन आमकां कृपा आनी बोळ मागून घेवया.